The special court at Mersey has allowed the intervention application filed by victim Rama Kankonkar in the bail application of main accused Zenito Cardozo. On Wednesday, this matter came up for hearing before the special court, and both the prosecution and defense side means counsel representing Zenito Cardozo did not oppose the intervention plea of Rama Kankonkar. The court has further directed Rama Kankonkar to file his say on Thursday, and the hearing on the bail application of Zenito Cardozo will be heard on Friday. सूत्रांकडल्यान मेळिल्ले माहिती प्रमाण पुलिसांनी झेनिटोचो जामिनाच्या अर्जाक विरोध करतना असो दावो केला. फ्रांसिस नदाराच्या कन्फेशनाचेर झेनिटो कार्दोजोक ताब्यान घेतिल्लो. फ्रांसिस नदाराच्या कन्फेशना प्रमाण ताका झेनिटोचो व्हॉट्सॲप कॉल आयिल्लो. रामा सोशल मिडियार आपलें नांव पिड्ड्यार करून ताका त्रास करता म्हूण झेनिटोन सांगिल्लें म्हूण नदाराचो पुलिशेक स्टेटमेंट. ह्या खातीर रामाक मारपाच्या कॉन्स्पिरसीची तयारी सुरू जाली. 14 सप्टेंबर 2025 सावन शस्त्र आनी शेण घेवन ते रामा फाटल्यान आशिल्ले. रामा काणकोणकाराच्या लोकेशनाची म्हायती झेनिटो ताका दितालो. 18 सप्टेंबर 2025 फ्रांसिस नदाराक झेनिटोन केल्ल्या व्हॉट्सॲप कॉलाच्या माध्यमांतल्यान रामाक करंजाळे आसा म्हूण कळ्ळें. मेळिल्ले म्हायतीचेर ते स्पॉटार पावले. रामा काणकोणकाराक धरलो आनी प्लाना प्रमाण रामाक केबल वायरांनी मारलो आनी ताच्या तोंडार शेण काडलें. झेनिटोच्या फोनावेली कॉल हिस्ट्री ताका अटक करचे पयलींच डिलीट केल्ली मेळ्ळी. तपास अजून प्राथमीक पांवड्यार आसा. हल्ल्या फाटली कॉन्स्पिरसी सोदून काडपाक केशीच्या मुळा मेरेन पावपाक वेळ जाय. झेनिटोन केल्ल्या गुन्यांवाक लागून लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला. केस खूब गंभीर स्वरुपाची आसा. झेनिटोक ह्या वेळार बेल दिवप योग्य न्हय, पुलिसांची कोर्टाक म्हायती. झेनिटोक बेल मेळ्ळी जाल्यार पिडिताच्या विटनसांक धोको निर्माण जावं येता. पुरावे आनी साक्षीदारा कडेन टेम्परिंग केल्यार कोर्टा मुखार सत हाडपाक आडखळी येवं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.